जे काम चलता न्हू ते टेक्निकली मनीस आर इन्वॉल्व इन दॅट. Engineers and all are doing the work. They are supervising the work. It is ultimately responsibility. It will be their responsibility. So then let us just wait and see what is going to happen. बट फाल्यां बुडली जाल्यार लोक तुमच्याच कडेन येतले न्हू. आमी तुमकां ब्लेम करतले न्हू कित्याक पणजेचो आमदार तूं म्हणून. अरे पणजेचो आमदार हांव फॉरेन घेवन हांव फंडान थिंगा ना न्हू. तेजे जे इंजिनियर आहा मरे थिंगा ते काम कोत्ता मरे. Ultimately who will be blamed? It will not be blamed. I am not going to take. I will be taking basically. I will hold them responsible basically. If there is any this thing, water logging and all. So that is the reason even CM has said today back again we will have another review meeting as far as smart cities is concerned. CM काम ऑन ट्रॅक अजून पळय अजून फोन करूं नाका. कामां चालूच आहा. तेजे एज प्लॅन चालू आहा. And ultimately chief main is as far as smart city is concerned, chief secretary is the main. He is the chairman of the smart city. Then MD आमचे collected. So responsible, these people are responsible actually. We are members of that district. I am just monitoring this. सर 25th मार्च blame game will start afterwards. सर 25th मार्च सगळे काम बंद जातले म्हटलं अजून वाइंड अप जाल्लें ना. सो काम बंद जावपाचें ना. काम चालू आसतलें कित्याक यू कॅनॉट स्टॉप द वर्क हाफ. पयलींची पणजी आसली तीच बरी आसली अशी दिसना. ही स्मार्ट तुजें पिक्चर बरें पळयलेलें आहाय आदले पणजे. आणि रस्ते हॉट मिक्सिंग केलं तर पयलींचो स्क्रॅप करनासतना केला तेजी हायट आनी वाडता का रस्ते. कितें म्हणटा तुमी? रस्ते म्हणटा हॉट मिक्सिंग केले ते पयलींचो स्क्रॅप करनासतना आनी हॉट मिक्सिंग लेयर वाडल्या रे. पळय म्हाका दिसता हें क्वेश्चन तुवें बेस्ट म्हणटा पीसीक घातलेलें बरें. बिकॉज ही वील बी टेक्निकली ही वील गिव यू द आन्सर फॉर दॅट. गटारांचेर सुद्दां आतां डामर घातला. पयला तुमी फोटो तो व्हायरल जाला तो गटार आहा तेचेर डामर घातला. अरे बाबा ते इंजिनियर टेक्निशियन कितें करता अशें दिसून येता. पळय ईच एरिया इंजिनियर आसता. समज ईच एरिया सपोज पेंजे उमके एरियाक एक जेई आहा ई आहा सगळे. वी आर नॉट सुपरवायझर्स हियर. इट इज देयर जॉब बेसिकली. आतां खंय होणको पडलो हिंगा आमी वचून सांगचे पडटा बाबा हिंगा होणको पडलो. इट एक्चुअली इट इज दे आर रिस्पॉन्सिबल. It is they have got to see the city, whichever the area has been entrusted to them. They are the people who have got to look after that district. We are not the they are supervisor. अहें जालेले आहा केन्ना अहें दिसताय म्हाका की आमी सुपरवायझर तेंचे जालेले आहा गोंय की आमी तांकां सांगचें पडटा बाबा हिंगा हॉल्टो पडलो हिंगा दिश्टी पडना काय म्हणून. सो इट इज देयर जॉब. दे शूड डू देयर जॉब नो. That's the reason what I am trying to say. I am not interfering basically of the work which is been going on. I am just waiting, monitoring the work which is going on. Let us see what is the problem. What is the problem occurs afterwards. Then afterwards, blame game will start afterwards. So let us not. पण बाबूश मागीर ब्लेम गेम करून मागीर कांय फायदो जावचो ना. सगळो डेव्हलपमेंट केल्लो आतां जे लॉस जावचें ना. पळय हांव गेलो थिंगा. हांवें तांकां पळय क्वेश्चन कितें केलें. आनीक 10 जाण येतले थिंगा ते आनीक क्वेश्चन करतले. काम बंद करतले. ते कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे सोडून वयतले बाबा म्हणटले बाबा दीस पीपल आर इंटरफियरिंग इन आवर वर्क. सो वी आर स्टॉपिंग द वर्क. मागीर जालें पाड पडलें. दॅट्स द रिजन आय एम सेंग हांकां काम कितें आहा तें काम टेंडरान कितें काम आहा काम पयलें करून दी. मागीर पळोवया कितें जातालें. बिकॉज अल्टिमेटली गेम इज देयर ओनली. तुमी काम केलेलें आहा इंजिनियर तुमी. आमी वी आर नॉट इंजिनियर. सो तुमी यू वील हॅव टू फेस द म्युझिक. I know responsibility. See, ultimately, people will. It is not question of blame. People will ask me whom we need to blame or who has got to do or how we have got to do the work afterwards. That we will see afterwards. तुम्ही म्हणलं काम कंप्लीट जायसर रावया म्हणून. सो एक्झाम्पल एक असं अटल देतो. काम कंप्लीट झालेलं परत तेजे काम चालू झाले म्हणून लोकांना त्रास जातो. हांवें काम करूंक ना. तेच म्हणटा बाकीची कामां अशी जाली जाल्यार मागीर तेका वयता. देखून हांव तुका आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव घेतलोच न्हू मागीर. बाबा एटलीस्ट काम कोणी कंप्लीट जावन दी. पण काम कंप्लीट जातकच मागीर पळोवया कितें जाता. लोक बेजारला जशें तुमी ट्राफिकाक बेजारले पणजे. अरे लोक बेजारले सगळे हांव जाणा लोक बेजारलेले आहात. आतां लोक बेजार कितें करूं. लोकूय जाणा पळय आतां टोंकार काम रस्त्याचें काम चालू. ते कॉन्क्रिटींग रोड चालू. Kamat State and all these people are basically, I had met one colony chairman. All are basically coordinating amongst each one. They know basically what work is this. Those people understand difficult and they will see the outcome of the road after once it is completed. So they are ready to have patience, but they are also coordinating as far as the contractor is concerned and with the engineer. But the thing is what about Tonkar Rasta Ponje Lok Bobat. The problem is that
तांकां लागून लागनाच काय थोडे some people critics are there only, but it is okay. Criticism is part. I always believe the biggest house, biggest room in your house is a room for improvement. So I like to hear criticism. Then at least that gives me an opportunity to see where I'm going wrong. Okay? I'm